पांच्या सांत आंतोनी व्हरतो तूं आत्मीक देण्यानी मागतावा आमी कालतेपणी ती आमकां दैवीक समजणी. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी नियाळ करता सांत आंतोनीची 13 सर्यां वयर देखून ती जाणां जावंक आमी प्रयत्न करता आनी त्या असऱ्या मारिफात देवान तसो मोग दाखोवचो आमकां, ताची मोगाचो आनी ताची जतन, मोगाची लवींग कन्सर्न म्हळ्यार ताची जतनायेचो मोग आमी नियाळटा. मोगाच्या न्हू सांत आंतोनीच्या तेंपार तवळ इटलींत एक भयण आसली आनी तिचो न्हवरो परगांवांत काम करतलो, वस्त्राचो वेपार करतलो आनी ती वस्त्राचो वेपार करून परगांवांत आसलो तो. आतां म्हळ्यार कुडयाळगार दुबाय आसात, गल्फांत आसात तशें ती परगांवांत आसलो आनी तिका तो वर्सा हेपटी घरा येतलो, ह्या 6 म्हयन्या हेपटी घरा येतलो तो. हे फावटी तो परगांवांत आसल्यार तवळ 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 बरीं कागदां बायलेक बरयतालो तो. बायलेचो मस्त मोग आसलो ताका. आनी ह्या फावटी न्हवरो गेलो, 5 म्हयने जाले एकच ते कागद ना, चीट ना ताची चीट ना, कागद ना. देखून ही घाबरली आनी कालें करचें म्हणून कळना. तोलो तो त्या कालोचो थेंब तो पोस्टार येजे तोलो ती तिका घाबरली, कालें जालें म्हणना म्हणून. आनी ताची एकच एक पत्रां येनात आनी हिची ती पावना म्हण हिका बगता, हिणें बरयली पावना म्हण बगता. देखून ही येता, म्हज्या न्हवऱ्याक पत्रां पावल्यांत ही रांदकी हांवें बरयल्लीं, खंय गेलीं गुत्तुना म्हाका. देखून आतां तुजें फेस्त येता, आमच्या फिरगजेंत नव्यान सुरू जालां म्हणटा. त्या सांत आंतोनीच्या इमाजे लागीं वचून उलयता ती. सांत आंतोनीची इमाज आई लागीं वचून उलयता आनी म्हणटा दर सांत आंतोनी हाळे हें अजाप तुवें म्हाका करचें म्हण सांगता. हें अजाप तुवें म्हाका करचें म्हण. आनी ती म्हणटा न्हवऱ्याक पत्र हांवें बरयलां आनी 5 म्हयने जावन हांकां घरा कशें आसात, भुरगीं कशें आसा म्हण बरयलां, तो कसो आसा म्हण हांवें तो हुस्को दाखयला. देखून तुजें की पत्रां येवनात म्हण हांवें तातूंत बरयलां म्हणटा आनी सांत आंतोनीच्या हातान दिता. हें वचून तुवें पावीत करचें म्हणून सांगता. आनी फुलां आनी ताच्या पांयां घालता, एक कदेल दवरता आनी इमाजीचे हात सांत आंतोनी एका बाळूक जेजू आसा आनी एक हात ताणें बेचावन उखल आसा ताच्या बोटा मदें, ह्या बोटा मदें ती शिरकयता तिचें तिणें बरयलें कागद. सांत आंतोनी तुज्या पांयांक पडोवन मागता, हें म्हजें हांवें बरयलें पत्र म्हज्या न्हवऱ्याक तें फावीत कर. आतां ह्या घडये तूं आसच्या कडेन ताच्या हातांत पडाशें कर, ताणें वाशीशें कर. तुका आसा तें म्हणलें कांय ना, मस्त तुवें अजापांक केल्याय म्हण सांगून. देखून हें पत्र ती बरयता आनी धाडटा. हें धाडिल्लें पत्र तो फाल्यां दुसरे दिसा हिणें चिंतलो सांत आंतोनी पावयलें म्हूण. दुसरे दिसा मागोवंक येताना ताच्या सांत आंतोनी हाताक पायली ती गजेंत दवताची सकाळीं पडत आनी तिच्या जे सांत आंतोनीच्या हातांत आसचें तें पत्र तें सांगता, हें सांत आंतोनी तुवें म्हजें पत्र पावोना गे म्हूण जोर रडटा. थंय मिर्न्याम आसलो. मिर्न्याम येता. मिर्न्याम येवन काले बाये रडटा, भयणी काल्याक रडटाय म्हणून. प्रायवंत तो मिर्न्याम. आनी हांवें कागद बरयल्लें आनी सांत आंतोनीच्या हातान दिल्लें, हे व्हर म्हज्या न्हवऱ्याक दी. परगांवांत आसा तो, मस्त पयस आसा तो, स्पेनांत वेपार करता. देखून हेपटी वचून तें पावय म्हणून हांवें ताचे कडेन मागलें सांत आंतोनी कडेन. हाळे तें कागद तेंता सांत आंतोनीन कितें पावना म्हणून. पळया कालें कागद तें बरयलें कितें पळया म्हणून तो कदेल वडटा, वयर सरता आनी इमाजीच्या हातांत हाडलें तें कागद काडटा आनी वाचता. हें वाचतना कालें तो वाचता. म्हज्या मोगाच्या लिल्ली, तूं कशें आसा इमा? हांव पावल्ल्या तक्षण तुका कागद बरयलां आनी हांवें हाच्या ह्या कागदा पयलें तुका आनी एक कागद ही हांवें बरयलां. तूं कशें आसाय? तुजें कितें कागदां म्हाका मेळनात, एक कागद तुजें मेळोना. हांवें तुका कागद बरयलां म्हणटो. ही वांदल्या गे, म्हजें कागद वचून थंय पावलें आनी ताचें कागद म्हाका आयलें म्हणून. आनी तो मिर्न्याम वाचता कागद वाचता. आनी तुका हांवें हांगा तुज्या जल्मा दिसाक उडासाक हांगा ल्हानशे कोंड्यांत ल्हान भांगाराचीं ल्हान पावणां मेळटात, ल्हान भांगाराचीं नाणयां ल्हान तीं. देखून 300 हांवें काणयलीं. त्या बॉक्सान 300 तो बॉक्सूच काणयलो आनी तुका पोस्टार धाडला तो आनी तुका मेळटलीं म्हणून त्या कागदार आसा. ही वांतल्या गे म्हाका मेळोनात म्हणून. वय आनी 300 ते म्हणटा ती नमस्कार करूंक घेता. सांतांच्या पांयां पडटना सांत आंतोनीच्या लोबाच्या बोल्सांत हांव एक नाणें पडटा, सकयल पडटा नाणी आनी धरता हातान धरता. सो थोडीं सकयल पडटात. सांतांच्या बोल्सांत हांव ती 300 नाणी 300 नाणी 300 नाणी सकयल पडटात.
ल्हान ल्हान पुराय लेख करतना 300 ती 300 मागीर ती लेख करून व्हरता आनी त्या दळा कागदाचेर तिका कळटा मागीर कळटा कितें म्हळ्यार ताणें धाडली नाणयां त्या पोस्टान काम करता एकल्याच्या कुटुंबाच्यांनी ती लिपोवन दवरली आनी ताची पत्रिका दिल्यार नाणी मेळ्ळी खबर मेळटा म्हणून ती नाणी हिका मेळटा आनी ताका खबर मेळटा म्हणून हिचीं पत्रां तिशीन वचनातलीं तिसलीं पत्रां हिशीन वचना तिंत पोस्टांत हांव ती लिपयताली आनी तांच्या घरा आसलीं नाणयां सांत आंतोनिनिका तें कागाती फाव केलें आनी ती नाणयां हांवें फाव केली सांत आंतोनी देखून भायर पडल्यो वस्तू आमच्यो भायर पडल्यो वस्तू दाखोवन दिता म्हणटा हाका खातीर आमची मेळनातली वस्तू खंय भायर पडल्या जाल्यार सांत आंतोन दाखोवन दिता तशें देखून आमी केदाळे आमच्या कुटुंबांत मागतेले केदाळे वस्तू भायर पडली जाल्यार आमी सांत आंतोनी कडेन मागचे आली देखून आतां जाल्यार म्हाका दवरलो बूक खंय म्हणी मेळना जाल्यार शर्मा ते तयार करूं ताच्या पयलीं एक हप्त्या पयलीं वासिजे खंय एक बूक बिब्लिकल कमेंट्री हे खंय जाल्यार आमी सांत आंतोनी कडेन मागचें आनी सोदचें मेळटात तशें आनी मस्तू घरांनी भांगर आनी नात म्हणटात फोरकोणी सैरी आयिल्लीं खंय तांचें भांगर येवन ती खाण दवरलें मात खंय पयलें गाजरात हांव येवन आनी मेजार दवरलें आनी भांगरच ना मागीर सैरी आयिल्लीं तांची भुरगीं आयिल्लीं खंय गेल्या म्हणून आजीक भांगर मेळोना पूण आमी सांत आंतोनी लागीं मागता येता मस्तू कडेन भांगर अशें जाल्लें मागीर उपरांत मेळ्ळां मागीर थोड्यांनी आनी फाटीन दवरलां मागीर कठीण सांत आंतोनीचें मागणें केल्या वरवीं म्हण आमी फाटी येता देखून थोडे फाटी आमकां त्या सांत आंतोनीच्या मजतीन भांगर आनी पुरा मेळटा आनी एक सांत आंतोनीचें भोव मोती कशें म्हणटा तो जिवंत आसतना जाल्लें घडीत हें ज्यो आतां सांगलें घडीत हे अजाप तो मेल्ल्या नंतर जाल्लें आतां जिवंत आसतना सांत आंतोनीचें आनी एक असरी अंकलें म्हूण सांगल्यार जिवंत आसतना ताणें एका गांवाक तो येतालो एका गांव हळ्ळेक खंय ताका वापयता त्या हळ्ळेक तो वचून ते गरजेन मीस सांगून त्या लोकांक तो प्रबोधन करतालो बरो सरमाव दिवन तांचो बावडटाचो दिवो पेटोवन येतालो तो गेल्ल्या कडेन बावडटाचो दिवो पेट्टा बावड उजवाडटा देखून तो पाद्रा बापयताले ताका व्हडल्यान येतालो आनी एक हळ्ळेक गेल्लो तो सरमाव दिवन गेल्लो आनी थंय कांय करतात म्हूण सांगल्यार ते हेरेटिक्स आसले हेरेटिक्स म्हळ्यार काले हेरेटीक हेरजी म्हळ्यार काले हेरजी म्हळ्यार आमच्या बावडटाच्या विरोध उलोवचें त्या जाळा कली बावडटा आमी आमचो बावडटा सांगता सक्रामेंतांत जेजू नीज आजार आसा म्हणून आनी त्या गांवांत त्या दळा एक पंगड जल्माल्लो पंगड उदेल्लो आनी वो पंगड बोळादीक जावन येतालो दिसांनी दीस येताना कठीण बोळादी कथोलीक पय सभेच्याक बॉयस एवरी थंय थंयच्याक तांचो संको सोडोवन येतालो व्हडल्यांनी आनी ते कठीण आसले ते कठीण प्रबोधन करतात आतां हांवें थोडे पंगड भारी एक कठीण हांवें काम करतात तशें वो हे पंगड तांणी कांय म्हणचें म्हळ्यार जेजू देव मात मनीस न्ही देखून सक्रामेंतान ताची कूड रगत आनी परत पातयेवन वचूं आमी म्हणटाले देखून सक्रामेंताक पातयेनातले कुंभार खाण्यानातले गरजे वचनातले ते जेजू देव मात्र म्हणून मनीस जावना तो मनशाची खाल एक ताची चावळी मनशा दिसताली अजापान तो मनीस न्ही म्हणून अशें जेजू मनीस जाल्ले ते वळखनातले मनीस आमचें मांस कूड ती फतका खारान ताका फातयोंक तूं नजो आनी कूड जाता इतले बेगीन आमी आमचो आत्मा मात बरो कूड आमचे तावन आमी विंगड करूंक पळयचे आत्म्यान जियोंक पळयचे म्हणून तोले शिकयताले ते ताका हेरेटिक्स म्हणटा आमी धर्माच्या विरोध बावडत्याच्या विरोध शिकोवच्याक तोले हेरेटिक्स बरोवन गेल्ले आनी त्या दळा वो त्या गांवाक गेल्ल्या वेळार तांच्या हे इगर्जी लागीं आयले हे पुरा आनी येवन ताका वीक घालें कित्याक म्हळ्यार वो आयिल्ल्या कडेन कितले हेरेटिक्स बदलताले म्हणना देखून ते कठीण हेरेटिकाचे लिडरांनी सांगता मेळून आमच्या सांगता जेवणाक येचे म्हणून सांत आंतोनी म्हणून जायत म्हणालो वाटेर येताना कळ्ळें ताच्या जेवणांत तांणी वीक कठीण मारेकार वीक बरशिला म्हणून आनी तोलो सूप ताका दवरला तो सूप आनी तो उंडो आनी खाताना आनी पुरा तो कठीण वीक बरशिला आनी तो मरतात म्हणून ताका कळ्ळें सांत आंतोनी गेलो आनी भितर येताना सांत आंतोनी म्हणालो तुमच्या सांगता तुमी दवरलें जेवण हांवें जेविचें जाल्यार एक शर्त आसा म्हणालो हें जेवल्या उपरांत तुमी सगळ्यांनी कथोलीक जायचे निजा देवा फातयेचे कथोलीक सोमतीचे शिकोवन ती फातयेचे तुमी ते कितें पंगड जाल्यार पंगड सोडिचे कथोलीक जावन तुमी परतून कन्वर्शन जाता जाल्यार जिणी बदलता जाल्यार हांव जेवता नासल्यार जेविना तुमगेर म्हणालो जायत जेवूंक हांव पळयता तूं खंडीतून जेवचे उपरांत जेवल्या उपरांत तूं खंयचो बावडटा आमकां शिकयताय सतमंतां शिकय ते आमी सतमंतां परतून म्हणटा आमी कथोलीक जाता म्हणाले तांकां गुत्ता आसा इतलें वीक घालून वो मरता वो बेसोंक घालता आनी देवाडे मागणें करता
आनी आशिर्वाद घालून मरियमायेचें नांव काडटा आनी तो सूप पुरा पियेता गुंडय खाता ताणें दवरल्यो सगळ्यो वस्तू तो केक आनी पुरा खाता हर एकान ताणें वीक घाल्लें आनी केल्या उपरांत हाका कांय जायना त्या दळाचे ह्यो सगळ्यो सांगत येतात शर्मेवन गेले ते आनी तांकां नीज बावट खाले म्हूण कळ्ळो सांत आंतोनीच्या पांयांक पडटात आनी म्हणटा आमकां बक्षी म्हणटात आनी आमी तांकां बावट शिकय आनी आमी तांव बरे कथोलीक जावन जियेत आमची कितलीं वर्सां आतां जिणेंत आनी ह्या सगळ्या आमच्या गांवांत हळड्यांत कथोलीक पयसा बसून दुसरे खंयच्या येनांतल्या आमी पळयता आमी साक्ष म्हणटात आनी सगळे खानवडत जातात ओलो बावट ताणें दिलो देखून तो बावटाचो दिवो आमचे थंय पेटोवन दी आनी कथोलीक सभेक आमी आनिल्लें चिडकोन रावंक आनिल्लें आमचो बावटो दिवो पेटोवंक सांत ताणें आमकां प्रेरण जावन दी म्हण मागया प्रेज द लॉर्ड पाद्वाच्या सांत आंतोनीक नोवेन ये तर जगी तुक जपान आपले मोरण सुखन वरान देव सार्थाच्या नांवान पळटात कोडे पिडेस्त बोरे जातात दर्या सांकळींक तो फरमायता आदल्या पानग्या बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटा ये भोवमानादीक सांत आंतोनी तूं फलगण देव कृपेचें ये भगवंतपणाच्या परजळीक नखेत्रा देवपुताक तुज्या हातांनी घेवचें स्वादीक भाग तुका फावो जालें तुज्या पदवेदार आदाराचेर बरवसून आमच्या गरजांत तुजो आदार मागोवंक आमी आयल्या देवाचे आशिर्वाद आमकां पाठय म्हूण तुजे लागीं मागता ये भोव भाग्यवंत सांत आंतोनी भोव साद्या आनी मायपासी भक्ता तुज्या उत्तीम शगुणी जिणे वरवीं आनी देवा थंय तुका आसलेल्या वर्त्या मोगा वरवीं ह्या संवसारांत आसतना तुका अजापांची पदवी फावो जाली गरजे आकांतांत आसल्या पासोत देवान तुका दिल्ली पदवी चलोवंक तूं सदांच तयार आसलोय निराधारांचे मागणें तुवें केदींच इन्कार करूंक नाय पिडेस्तांक तुवें भलायकी जोडून दिल्याय उसांबळ दर्यो थंड केलाय आपल्या गरजांत तुका उलो मारिल्ल्यांक कोणाकच तुजी ससाय आनी बुजावण तुवें इन्कार करूंक नाय देखून तुजे बळवोन तूं शेकायेचेर पातयेवन आमच्यो गरजो तुका भेटयता सर आमच्यो गरजो सांत आंतोनी मारिपात सर्वेस्पर देवाक समर्पिया प्रत्येक जावन मागया कोरोना व्हायरसा वरवीं कश्टोंच्या प्रत्येक जावन ब्रिदींग प्रॉब्लेम उस्वास काणोवंक कश्टोंच्या कोरोना व्हायरसा वरवीं पप्साच्या पिडे वरवीं उस्वास काणोवंक कश्टोंच्या आमच्या भाव भयणी पसत प्रत्येक तरा मागया तांकां स्पिडी रिकवरी बेगीनच गूण कर म्हूण मागया तशेंच आमी मागया काम सोदतल्या पसत जायतीं बऱ्यो तरणाटी काम सोदतात युवा जाणांक काम सोदतात शिकोवन आनी पुरा तांकां सुमेस्तांक बरें काम मेळोवन दी म्हूण मागया तशेंच आमी मागया सैरीक सोदच्या आमच्या भाव भयणी पसत कस काण पयशे संपादन करूंक आतां सैरीक सोदूंक बैसरल्यांत सैरीक सोदता येतात बरी सैरीक मेळना बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागया तशेंच आमी मागया आतां रिणाच्या प्रभावा वरवीं कश्टोंच्या रीण फारीक करूंक सगळें रीण फारीक करूंक एक वाट दाखय म्हणून देवा लागीं परत मागच्या बाबयनी खातीर मागया तांकां रीण फारीक करून देवी एक वाट दाखोवन दी म्हणून मागया तशेंच आमी मागया मोगाच्यानो आमच्या आपल्या जिणेंत थोडीं भावनां कठीण जावन समस्या जाल्यात राग भावना म्हळ्यार इमोशनल प्रॉब्लेम्स म्हणटा आमी म्हळ्यार कठीण राग कठीण कठीण आकांत कठीण बेजाराय हले भावना आशिल्ल्यांक ह्या पिडेंत हांव सुटका मेळोवन दी म्हूण मागया तशेंच थोडीं आशा येतात राजी संधान रेकन्सिलिएशन पीस एंड रेकन्सिलिएशन आपल्या कुटुंबांत आपल्या संबंधांत आनी शेत सांबारा तांकां शांती समाधान जाय आशोंच्या भाव भयणी खातीर मागया भुरग्यांनी बरी तयारी करूंक आनी बरें शिकोवन मुखार येवंक जाय जाल्यार कृपा दी म्हणून प्रत्येक तरान देवा लागीं मागया ह्या त्या सांवा खातीर आनी हेर आमच्या सर त्या सांवा काळजांत
आसली सर त्या समा आशा देवाक भेटया आनी आमकां मेळ्ळ्या सर उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिया. सांत आंतोनी मारिपा देवाक अर्गां दिया. सांत आंतोनी आमा पासोत विनंती कर. देव जनवायच्या मंदिरा आमा पासोत विनंती कर. देवपुता तुज्या हातांनी घेवचें भाग्य मेळिल्ल्या आमा पासोत विनंती कर. संपूर्णकायेच्या देखी आमा पासोत विनंती कर. निराप्रंदेच्या बचावे आमा पासोत विनंती कर. दुखेसांचें बुजवणें आमा पासोत विनंती कर. पिडेसांच्या वयसा आमा पासोत विनंती कर. भगवंतपणाच्या परजळीक नखेत्रां आमा पासोत विनंती कर. निश्कळपणाच्या फुलां आमा पासोत विनंती कर. अजापांनी असाऱ्यांनी नावाडलेल्या आमा पासोत विनंती कर. तुका उलो मारतेल्यांक पावतेल्या आमा पासोत विनंती कर. देवाचो शब्द प्रगट करतेल्या आमा पासोत विनंती कर. आमच्या सर गरजांनी पावतेल्या आमा पासोत विनंती कर. सांत आंतोनी आमा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसनाक आमी पावसाच्या खातीर प्रार्थुया. ये भोव काकुळदारा जेजू तुज्या भगवन भक्ताक सांत आंतोनी कळनातल्या जापानी विचित्र तरान तुवें नावाडलें. पातयेन आमी मागता तें सर्व ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटलें म्हूण तीर रावोंक आमकां कृपा दी. जो जेताय आनी रास करताय देवा बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता ससनाच्या ससना. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोव्या आसूं तुमकां राखो. तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं. तुमच्या फाटल्यान आसून तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आमेन. पांच्या सांत आंतोनी व्हरतो तूं आत्मीक देण्यानी मागता आमी कालतेपणी दी आमकां दैवीक समजणी.